म्हाका येयलें आतां कोण सांगू ते सगळे नाटकां केलें एडवोकेटान म्हाका मारलो म्हाका हें जालें जीव गेलो कितें जातलें आसलें हाडून दितलो बोलतो म्हाजो एडवोकेटान कितेंय सांगूंक कळटा आमच्या लोकल लोकांक कांय सांगूंक कळना तांकां बरी तकली आसता कशें हे घालूंक जाय ते आरोप घालूंक जाय ते आयज म्हाजो पांय गेलो जीव गेलो जाल्यार हाडून दितले आसलेले त्याचो फायदो घेतला माझ्या आवय बापायक भितून उडयला आनी आतां हांव मोडून काडला सगळें घर मारपाक सगळे लोक आसा तांकां हांगांतले सगळे हांवें त्या टायमार सगळे पळयले आज म्हाजो जीव गेलो जाल्यार कित्याक करतले तांकां रायट आहा एडवोकेटाक गाडी सोडून वचपाची विदाउट पुलीस प्रोटेक्शन ते येवूय शकनासले हांगा सर पुलीस प्रोटेक्शन आज म्हाजो म्हाका दिसता हे पडोंक आसलें सायडीक जाल्यार हांव म्हाजो जीव गेलो जाल्यार तुमी फोटो घेवन म्हाका दिसता रिपोर्ट करतले आसलेले आयज तुमी घरान कोण ना हांगा त्या हायटीन मोडपाक काडले तेंच्यांनी प्लॅन करून केला सगळे एडवोकेटांक सगळी तकली बरी आसता आमच्या लोकल लोकांक तकली आसना रडो नाका म्हणजे कितें सांगता तुमी तेणी कितें केल्यार जाता एडवोकेटाक रायट आहा हरशी मारून वचपाचे आयज म्हाजो जीव गेलो हाडून दितले आसले तुमी एडवोकेट हाडून दितलो आसलो ती बरी पार्टी आहा आमी कितें आमचे कडेन कांय ना पुलीस सुद्दां तेंच्या बोल्सान आहा पुलिसां कडेन कांय ना आमचे कडेन कांय मेळचें ना तेंचे कडेन भायल्या पार्टी कडल्यान बरें मेळटलें पयशे म्हाका एक स्टेटमेंट सुद्दां घेवपाक येवंक ना हॉस्पिटलान ते चलोन गेले वयल्यान बरें वयले आज म्हाका हॉस्पिटलान व्हरपाचें आसलेलें कोण ना व्हरपाक म्हाका एडमीट जा सांगलेलें म्हाका म्हापसा सांगलेलें जे जाला पळय ते अत्यंत वायट त्या पद्दतीन तुज्या पांयाचेर गाडी बिडी मारल्या पळय गाडी मारूंक ना तेणें म्हाजेर गाडी चडयली दोगली वायट गोश्ट ही आयज म्हाका सायडीक हांव पडोंक नासलें न्हू गाडी म्हाजेर सोडून म्हाका मारून वयतलो आसलो हें चलता हें सारकें आहा ह्या लॉन बरयला तुमी एक सायड पळयल्या दुसरी सायड पळयल्या तुमी पानाची 2 पानां आसता तुमी एक स्टोरी वाचली दुसरी एंडींग वाचली तुमी एंडींग पळयली तुमी एंडींग पळोवंक ना तुमी स्टोरी कशी तुमी हें घातली तेजी न्यूजार एंडींग सांगिनासतना एक सायड पळोवन तुमी हें करता जज करता कोण आसा रावतलो जाल्यार ताका लेडीज वॉर्डान की त्याच्या घरातले आपल्या मोरजे फॅमिलीतल्या भुरग्याक पांयांक फ्रॅक्चर आसा त्यामुळे काल आमी जेन्ना हांगासर येयल्ले आमी हांगासरले जे कोस्टल बेल्टाचे मच्छीमार बांदव आसात तांकां मेळ्ळले आनी तांकां मेळ्ळ्या नंतर थंयच कळ्ळें की आमकां की तेचे चेडूं जें आसा ते फ्रॅक्चर्ड आसा तेचेर गाडी मारल्या आनी तें घरान आसा म्हणून एक्चुली तेची पयली परिस्थिती जाल्यार ताका खरें म्हणजे जाल्यार हॉस्पिटलायज करपाक जाय अशें दिसता जो प्रकार जाला तो प्रकार कशा की लॉ एंड ऑर्डर जेन्ना एखाद्या खंयच्या आमी कोर्टाच्या इंटरनल मॅटरान आमी इंटरफियर करूं शकना पण एक कळटा एक कॉमन सेन्स ते एखाद्या समजा खंयची ऑर्डर आसत आनी जर ती ऑर्डर समजा कोण येतात तुज्या इन्स्पेक्शनाक येतात किंवा डिमोलेशनाक येतात जाल्यार बरोबर कोण तरी पुलीस डिपार्टमेंटाचे मनीस आसपाक जाय कन्सर्न ऑथॉरिटी आसपाक जाय ते नासल्या कारणान एकदां कळना सिविलान कोण आसता कसो आसता पळय तो आनी तेतून जर आमी पळयलें जाल्यार हो पूर्ण कोस्टल बेल्टाक पळयलें जाल्यार
चडशे परप्रांतीय आसात आनी ताका लागून एक गैरसमज जावपाची शक्यता आसता. कोण येयले काय हे, काही बायो हांगर भोंवतात, कारण हो पट्टो जो आहा हो पूर्ण हो रियल इस्टेटवाले जांकां आमी ब्रोकर म्हणटात किंवा आनी कोण, हे चडशे हे भोंवताना हांगासर दिसतले तुमकां. तर त्याच्यामुळे एखादे हांगासरले आमचो जो पट्टो आहा हो कमी शिक्षण आसलेलो पयलीं पासून, हांगासरली परिस्थिती हे टफ परिस्थितीन हे सगळे हांगासरले जे बांदव आहा ते वयर सरल्यात. आज मातशें ट्युरिजम हांगासर बूम जातालें आनी त्या टायमाचेर तांचें राहणीमान मातशें कितें तरी अपग्रेड जातालें. अशा वेळाचेर दोश कोणाक दिवप जाल्यार हांव परतूय म्हणटा की जर एखाद्या कोणाक इन्स्पेक्शन करपाक जाय, कोणाक तेचे डेमोलिशनाच्या संदर्भात कितें जर समजा डायलॉग करपाक जाय जाल्यार एक पुलीस प्रोटेक्शन आसा हें अत्यंत गरजेचें आसलें. तेचेच उद्रेक म्हणून हो आमकां काल हांगासर पळोवपाक मेळ्ळो, आयकपाक मेळ्ळो की ज्या प्रकारे तेचेर गाडी मारली म्हणटा, ज्या प्रकारे थंयसर हांगासर मारपीट जाली. अशे लोक हे एजिटेट जातात. सादो एक्सिडेंट सुद्दां जालो जाल्यार कोण पळोवंक रावनात की कोणाची चूक पळयती, मनीस ते रँडमली जाता ते, आनी तेचे मुळे हो प्रकार जाला. सो त्या भुरग्याची खबर घेवप ही आमची नैतीक जबाबदारी. हांव ह्या भागाक आदी 2 वेळार जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आसा, हो पूर्ण भाग आमी पिजून काडटाले. आनी आज जरी आमचो डायरेक्ट कनेक्ट जरी नासलो जाल्यार एक पॉलिटिकली कॉशियस गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून हांव रिप्रेझेंट करता. त्याच्यामुळे ह्या अशा गोष्टी हांगासरले मच्छीमार बांदव आसात, हांगासरलो शेतकरी आसात, हांगासरले ट्रेडिशनल वेवसायीक आसात, हेका लागून आमचो स्टँड हो तेंचे बरोबर आमी तेंचेर अन्याय जाता जाल्यार आमी सदैव आसताले. अशें आमचे पार्टी प्रमुख, हांव राती सुद्दां तेंचे कडेन उलयलां, तेणें म्हटलां की आमचो फूल सपोर्ट आहा. दिपक तूं बस थंय, जें कितें आसा तें पळोवन घेवप, अभ्यास कर, आनी गरज पडल्यास आपूण सुद्दां हांगासर येता आनी आपूण इंटरव्यून करता. कितें करपाक जाय जाल्यार ह्या जे पारंपारीक हांगासरले गोंयकार जे आसात, जे वेवसाय करणारे आसात, हेंचेर आमी अन्याय जावंक दिवप न्हू. हे फक्त तेम वाडो किंवा एक गिरकार वाडो अशें ना, हो पूर्ण कोस्टल बेल्ट हा पूर्ण गोंयचो विशय आसा. आज पळोवपाक गेल्यार सबंद गोंया भितर पळयलें जाल्यार सामान्य मनशाचेरूच अन्याय जाता. एलीट क्लासांतले लोक हे आपले जे सोयी प्रमाणे आपले राजकीय कॉन्टॅक्ट्स वापरून सगळे आपले सेव करून दवरले. आमी पळयतले हांगासर कितले हेच्या पेक्षा भितर सिंहगडाच्या भितर उदकान आमकां बिल्डिंग्स दिसतात, पूण हेच्या फाटल्यान कोण तरी शक्ती आसा. ह्या बिचाऱ्या लोकां फाटसून हांगासरलो जो ट्रेडिशनल मच्छीमार बांदव आसा पळय, कित्येक वेळा बिचाऱ्यांक हांगासर ते आपले व्हडयो दवरपाक जागो सोदतात. म्हाका याद जाता हांव जिल्हा पंचायत मेंबर आसतना तेंच्यानी म्हाजे कडेन प्रपोजल दिलें, तेन्ना मूव केल्लें. डिलिमिटेशन जावन हांगासून हांव मागीर गेलो, तेच्या नंतर जे फॉलोअप म्हाजे कडेन जावंक ना, म्हाका ज्युरिडिक्शनूच येनासलें. आज पर्यंत पळयता जाल्यार थंय कांय एक ना, बिचारे ते तश्शे ते चुट्टांच्यो हे घालतात आनी दवरतात, ते हायटायडाचेर येतात, ते वयता कित्याक व्हांवून. ते सरकारान आजून पर्यंत जे निद्रावस्थेन आहा पळय, हे दोळे उगडपाक जाय. अशा लोकांचेर अन्याय करूं नाकात. आनी जशें आमी काल म्हटलां, आमी सदैव हेंच्या फाटीशी उबे रावतले आनी हो जो विशय आहा हो तसो आमी थांबपाक दिवचे ना. आज जरी हांगासर डेमोलिशन चालू आसा जाल्यार एक नैतीक जबाबदारी म्हणून म्हाजें कर्तव्य आसलें की त्या भुरग्याची येवन खबर घेवप, तेची विचारपूस करप. कित्याक जाता कशें की आमी फक्त प्रसार माध्यमांतसून बातमी आयकता तितल्याचेरूच आमकां रावना, स्वताच्या दोळ्यान जेन्ना पळयता तेन्ना कळटा. आनी तेच्या मुळे आज तेची भेट घेवप हें म्हाका योग्य दिसलें म्हणून हांगासर आज येयलां. येस, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.